git rozun gaya ormis ora quagara shekashit pidumi bor bemak sorgida gaya ormis ora chamana सगळ्यांक बरो दिसच्यो तुकां शेत बरी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले माक्सिमो कार्मो गॉमिस तेव्हा त्या कापणा सोशा आपण वेल्या दोन वस्सां पडटात कसलें पातळ आसा जाल्यार तेव्हा तें धुवन काडून सर्गेचे राजभाव करूंक मागुया मावक लायला आपलो वेडिंग एनिवर्सरी समोरपता आल्वारो आनी सिलिया डिसोसा तेव्हा तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया दुर्गावाडी वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता आयरिस रापोसो रिटा कार्दोसो राहुल डायस मारियाना फेर्नांदीस एंटनी फेर्नांदीस आसेसॉम फेर्नांदीस जोकी गोमिस बेर्नार्डिना मारिया लुडीन आफोसो फातिमा फेर्नांदीस आयज साबिरमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता पोसरेंबाट गिलबर्ट फाल्कांव Amaral Vado, Siena Pereira, Keran Menino Menezes, Odlembattu, Felix de Almeida, Anik Eugenio Vado, Henrik Gracious. Sabirmaची भेट या कुटुंबात जाता तेन्ना साबिरमाची विनोणी या कुटुंबात शांती कुशालकाय बरेपण फावो मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं म्हजे बीन मानू आयज आमी भाग्यो तिमोत आनी तीत धर्मोध्यक्ष हांचे आमी समरण करता हें समरण आमी करता तेन्ना कितें भाशेन भाग्योंत पावलो तांकां सांगता देवाचें उतर परगटूंक जेजू कडल्यान शिकूंक जेजूक रिगून रावंक आनी जेजूचोच आदार घेवन जेजूचेंच बरेंपण विस्तारूंक आमच्या जिवितांत म्हजे भयण मानू देव आमकांय पाठयता आनीक हें देवाचें उतर आमी परगट्टलें जाल्यार जेजूक आमी रिगून लावंक जाय आनी जेजू कडल्यान आमी जण एकल्यान शिकूंक गरजेचें तरीच कृपा हेंच बळ आमकां त्याच बापा कडल्यान मागुया आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान मोल्लोलें मोगाचें आनी पिकोवणेचें सांगूक पातक्योस खोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया सगळीं बरोबर म्हणुया सर पोदबिदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध हे बसत बग्योन सदांच फुबार मारे सगळ्यांक देदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते सांग ते आमकां दवरात सर्वेस्परा देवा भाग्योंत तिमोथाक आनी तिताक धर्मदुताच्या शेगुणांनी तुवें नटयले तांचे दोगांयचे विणवणेन ह्या संवसारान नितीन आनी भक्तीन जिवंक सर्गीच्या माय देसांत आमी पावूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं
तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आता राजभोग चलिता ससनाच्या ससनात आमेन. भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलेली दुसरे चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ता सवें आसा आनी आमकां बासायलां तें जिबीत परगोटूंक देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो दोरदूत जालोलो पावलू तिमोथाक आपल्या अपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सुम्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबोन आसतना रात दीस तुजो उगडास कोत्ता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच नितोड अंतस करना हांवूय ताची सेवा करतां. तुवें दुकां घडयलें ताची म्हाका याद आसा आनी तुका नव्यान भेट दिवंक दादोशी जावंक हांव आशेतां. दोंग नासलोलो तुजो भावार्थ हांव विसरूंक ना. लोयस तुजे आजे सवें आनी युनीस तुजे आवय सवें पयलीं वसतालो तोच भावार्थ तुजेय सवें वसता म्हूण म्हाका कसलोच दुबाव ना. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बेजुरायेचो आत्मो दिवंक ना, बोगोर गोटायेचो मोगाचो आनी आप दमणावणेचो. म्हणटच आमच्या सुम्यांचो गोवाय कसो उबो रावंक लोजे नाका. वो हांव ताचो कोयदी जाला म्हूण म्हजेय पासत तुवें लोसचें न्हय, पूण देवाचे पदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर कोश सोंसून घे. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडूकार. आमचो जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सगळीं म्हणया, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोव व्हडट्या देवाक शरणा येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्यांच्या फासांतलो आनी मरणादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकां काल तुका आसरो मेळटलो. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. रातचे दास्तेचो वो दिसाचो सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखान फिरतले पिडेक वो दोनपारचे नास करतल्या ओरिश्टाक तूं भियेचो न्हय. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सर्वेस्पर म्हजें शरण अशें तूं म्हणटाय आनी भोव व्हडट्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय, तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सवें पिडा पावचीच ना. जबाब. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. उद्गार. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. स्वता प्रमाणे आनी मोगान जिवन जो आमचे मस्तक त्या क्रिस्ताच्या सारकें घेसर सगळ्या वाटांनी आनी आमी वडोत वतले. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सभ्याचो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें सुवर्तमान
महिमा तुका सोम्या जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो तेचे देवाक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलचे जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीश जातले आनी तुमकां सोत कळून येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. ताणें तांकां म्हणलें, आमी अब्रामाची सोंसत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कशें म्हणटाय तर? जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, हांव तुमकां सोंस सांगता, पातो कोत्ता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम सदांच घरांत उरोना, पूण तो सदांच पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां कोरीच सुटका मेळटली. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वकाळणी तुका क्रिस्ता. मोजबीण मानू, देवान आमकां सण एकल्याक कार्य दिल्लें आसा आनीक हें कार्य दिवन देव आमकां कित भाशेन आमच्या कुटुंबांत जावं समाजांत वावर कोत्ता थंयसर आमकां पाठयता आनीक आपलें बरेंपण विस्तारूंक. आनी जितलें मोजबीण मानू जेजूक आमी चिंतून रावता ताचे कडल्यान आमी शिकूंक पावता कशे तरेन ताचें बरेंपण आमी विस्तारूंक जाय, कशे तरेन ताचो मोग आमी दुसऱ्या सोबे वांटूंक जाय. आनी इतलेंच न्हय, कशे तरेन आमच्या जिवितांत जेन्ना पातोक येता वो ताळण्यो आमच्या जिवितांत येतात ते ताळण्यांचेर जोयत व्हरूंक ताचे कडल्यान आमी कशे तरेन बळ घेवंक जाय तें आमकां मेवता. हाचे पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो तिमोथाक हाचो उगडास कोत्ता. जे देवान मिसांव दिलां जेजूक परगटपाचें बिजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, पूण बळान भरलेलो आत्मो दिल्लो आसा. आनीक जेजूक रिगून रावूंक ताचोच आदार घेवन ताच्याच आत्म्यान भरून हें शुभ वर्तमान परगटूंक तो ताका आपयता. आनी आमकांय मोज भयण मानू हेंच आपोवणें आनीक हें आपोवणें आमच्या बावतिस्मा दिसाक आमकां फावो जाल्लें आसा. आनीक बावतिस्मा दिसाक आमकां बिजुडायेचो आत्मो न्हय, पूण काळजीदार आत्मो, बळान भरलेलो आत्मो, शक्तीन भरतलो आत्मो आमकां दिल्लो आसा. तर म्हजे भयण मानू आमी जण एकल्यान जाणा जावंक घेवंक गरजेचें आनी हेच पवित्र आत्म्याचे बळान आमची पावलां मारूंक गरजेचें आनी देवाचें बरेंपण विस्तारूंक गरजेचें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना पातोक म्हजे भयण मानू दर दिसाक आमी पयस करूंक वावरूंक गरजेचें. कित्याक जितलें आमी पातकांत पडटा वा पातकांत रावता तितली म्हजे भयण मानू पातकाची गुलामा कशी आमी जियेता आनीक स्वतंत्र जिवीत देवाक मानता ते भाशेन वो खुशाल जिवीत जो देव आमकां फाव करता तें जिवीत आमी जिवंक पावना. तो दर दिसाक आमच्या जिवितांत ज्यो ताळण्यो येतात ते जेजूच्याच आदारान जेजूच्याच बळान आमी जैत भरूंक गरजेचें. तर म्हजे भयण मानू मागुया आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आमी जण एकल्यांनी आमचे मिसांव ह्या संवसारांत ओळखून घेवंक आनी जो पवित्र आत्मो आमकां दिल्लो आसा बळान भरतलो आत्मो, शक्तिवंत करतलो आत्मो, ताच्याच आदारान आमी देवाचें बरेंपण विस्तारूंक पावूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ जण एकल्याक मागुया. भेटोवंक आमी गायन गावया. सीदा भावा भयणी बापाक भेटोवंक पान 30 आनी 2 C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटोवंक भांगार नाका रुबे नाका, आपल्या कडचा सोबे मोगून जेजू तुझे काळीज मागता. आजच्या दिसा आख्खी जिणी देवा खुशी गुरीच लेगून मोगार वेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता खोशे दिता सगळे चोचे
म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सत पुतभिदार देव बाप्पाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा, भाग्यो तिमोथाचे आनी तिताचे परबे दिसा तुजे पोरचेची दानां स्वीकार कर. तुजे दोयेन आमकां प्रमाणीक काळजाचे करून तुका मानता तसलें आमी जावंक म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या आत्म्यात सभे आसूं. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन भासूया. वय वर्षा आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतभिदारा सासनाचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काळ सोदताय आमी तुका दिन वसूंक पावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भक्तांच्या उतरां वर्ते गोवायके उद्देशी तूं तुजे पवित्र सभेक नव्या बळान सफळ करताय. आनी दर एका काळार आमकां तुज्या विस्वासी मोगाची कोरी गुणां दिताय. अशें तुजे सोडवणेचो गोठ सोपून जावच्या तांचे उत्तम देखीन आमकां उर्बेन भरताय आनी तांचे दोयाळ विनवणेन थांबो नासतना आदार दिताय. देखून सर्वेस्परा सोर दुतां आनी सांता भक्तां संगाती आमी तुका वाखणटा आनीक संतोशाच्या उमाळ्यांनी गायता. Povi, 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 Dalmanazzo sorriso Dio, Sorgani somsan volia, Ducia voi mova, Ozzana sordi, Solvis poracinavi, Etato subagi. Hosanna, usorgi. सर्वेस्परा करस तूं पवित्र तूं सोगल्या पवित्रपणाची इज्जत. देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी घेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचे रगत पातकांचे बॉक्सर मिरच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगड्यासाक करात. बावाटाचो गुट. Suyami, Oudokata, Ami ekausi plemieta, Title bovi, tu moro teso, Tuche moron, Orgota. देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिवितात चुंडान सोडमोची कास भेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवा आमचे भाग्यवंत बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या कोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवश्यान अंतरून गेल्ल्या ते सगल्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर. तुज्या काकृती अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वार मारी देवाची माय संगाती, भाग्यवंत जुझे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूतां, भाग्यवंत जुसेफास,
सोर काळी तुका म्हानुळ्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हज्या बहीण मानो आमकां बिजुडायचो आत्मो न्हय पूण बळान बदतलो आनीक शक्तिवंत करतलो आत्मो देवान आमकां दिल्लो आसा आनी हो आत्मो आमकां कितें भाशेन आदार दिता देवाच्या उतराचे परगटणारचो. उतरान कोरण्या वरवीं देवाची शांती विस्तारूंक आनीक जी पिडेत आसतात कश्टतात तांची सेवा करूंक अशे तरेन हें देवाचें आसणें तांच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक दिवं. तर हीच कृपा हेंच बळ आमकां जेजू शुक्ले प्रार्थनांतल्यान सणेकल्याक मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. देकुरां जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशां उतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदका कुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्याच्या क्रिस्ता तुवेच्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पयसुबेच्या भावाटाचेर दिसकार. म्हणजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एक वटान सांबाळ. जे तें राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. एकामेका मोगान जेची शांती दिया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोमिया सोमिया, तुवें म्हज्या घरा म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर उतर मात मात उलय उलय आनी आनी म्हज्या म्हज्या आत्म्याक आत्म्याक भलायकी भलायकी मेळटली. कुमेवच्या वेळार गायन गावुया जेजू बऱ्या गोड्या. D13 पान 54. D13 पेज 54. जेजू बऱ्या गोड्या, जेजू स्वादीक बऱ्या, सोर्गीराम तूं देवूळ सोडून म्हाका आयलो. जेजू बऱ्या गोड्या, जेजू स्वादीक बऱ्या,
Pratuya. सर्वेस्परा आमच्या देवा, धर्मदुताचे पोरगोटण्यान शिकयलोलो आनी भाग्यवंत तिमोतान आनी तितान शिताबेन सांबाळलेलो बाबाट आमी घेतलेल्या संस्कारा वरवीं आमचें थंय वाडूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बीन मानू, आयज आमी कुटुंबाक भेट दिवंक वेतल्या. कालच्या दिसाक सांतिसुमो वाडो आमी सोंपयला आनी आयज वयताले ह्या वाड्यांत आमी वेतल्या. सांजे 5:30 वाजता आमी भायर सरतले. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोब्या सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याच सोमयाचें शुभ वर्तमान पुरगटात. देवाचे व्हड उपकार. मागणी सामी सामगे माबोडव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतीपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुंरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या कोट्या आत्म्यांक हेमकोणाक लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक उसळ पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. F7 जेजूक आमचे मोदें धरून पान 208. F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीरा दिवून जया आमी पोर्तुगाला ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीरा दिवून जया आमी पोर्तुगाला ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेजू चल्ला